Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. तुमचे सगळ्यांचे कसिनो प्राइड जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन मनपूर्वक स्वागत. वेलकम मित्रांनो, वेलकम. फॉर्मालीन नुस्त्याचो भंय आजून गोंयकाराच्या मनान सावन वचना मरे. लोक नुस्त्या बाजारात नुस्तें घेवपा पयलीं त्या नुस्त्याचेर भरपूर रिसर्च करतात आनी मागीर 50 रुपयाचो वांटो घेता आनी घरा वयता. केन्ना हाडला रे नुस्तें? तूं गेल्लो मडगांव हाडपाक? हे बांगडे घेवन टेम्पो केन्ना येयलो हांगा फातोडेर येयलो? इतलो आयस कित्याक भरला ते बकेटीन? ते बांगड्यांक लिपस्टीक लायल्ल्या भशेन दिसता मरे. ओ पाका बुराटो काय पोको बुराटो काय कळना. हे सुंगटां कितें रेव पार्टी करपाक गेल्ली न्ही, भरपूर इंजेक्शनाचे मार्क आहा म्हणून. ही विसवणाची पोस्तां काय हात रुमाल रे. लोक तुका सांगतात खूब इन्वेस्टिगेशनां करतात नुस्तें घेवच्या पयलीं. तेंचें म्हणणें कितें? 500 रुपयाची 4 पोस्तां घाल पर दे दो हमें प्युअर माल. Just imagine. रणबीर कपुराचो सरकाराक प्रशासनाक गोंयच्या सध्या एकूच प्रश्न. के नहीं. सरकार, प्रशासन, गव्हर्नन्स म्हणजे कितें? हालीं आमी तें विसरला. बरें, गोंयान सध्या आसा काय ना असो प्रश्न आमी खंयच्याय काँग्रेसवाल्याक विचारलो जाल्यार तो कितें म्हणटालो? नाच. जाल्यार गोंयान प्रशासन सरकार म्हणटा तें नाच सध्या. पण होच प्रश्न तूं रवी नायका विचारी जाल्यार रिस्क आहा. काँग्रेसी कित्याक ना? तो एज युजल कितें म्हणटलो ना? आसा सरकार आसा ते आसपास आसा म्हणटलो म्हणून. आनी हितून गेल्ले गिरीश चोडणकर आनी बाबू कवळेकराचे सगळे मनसुबे, प्लॅनिंग, तेंचे सगळे षडयंत्र सामके ब्लास्ट जावं शकता. Just imagine. मुख्यमंत्री ट्रिटमेंटाक USA गेल्ल्याक परत सुदीन आनी विजय सरदेसाय अस्वस्थ जाले. सुदिनाक चार्ज दिवन मुख्यमंत्री USA वचपाक भायर सरता म्हटल्यार BJPच्या कांय आमदारांनी बोवाळ केलो गो सामको. आनी मागीर तो निर्णय CMाक फाटीं घेवचो पडलो. लास्ट आठवडो वॉज व्हेरी हॅपनिंग. आय टोल्ड यू इट्स व्हेरी. Just imagine. किशोर बाब, सुदीन CM जालो जाल्यार आमकां खूब त्रास जातले, आमकां खूब माल वयतले फुडाराक, आमकां खूब आडमेळ्यो येतल्यो, आमचो पक्ष वयर सरपाक पावचो ना. खंय तरी एक बारीक ती एक फिलींग आसा. गोवा फॉरवर्डाची ती फिलींग आसा सामकें. सुदीन CM म्हणून नाका हो मुख्य कोणाचो डिमांड? विजय सरदेसायचो डिमांड. मायकल बाब आसता म्हणजे हे खरें. मायकल बाब, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, हांकां असेंब्ली सेशनाच्या वेळार तुमचो कितें मॅसेज? आय एम फॉर यॉल. हें आमी जाणा मायकल बाब, हें आमी लायव्ह पळयलां असेंब्ली खूब फावटी. आनी एक गजाल आमी पळयल्या ती म्हणजे काम करच्या वेळार, पयशे वाटच्या वेळार मायकल लोबो जाय आनी खातें वाटपाच्या टायमार मायकल कोणाक नाका. सारकें? सिरियसली टू टेल यू दॅट वॉट यू से आय फुल्ली एग्री विथ दॅट. एकूच मनीस प्रत्येकाक दिसता गोंयकारांक मिनिस्टर जावचो कसो, तो मायकल. आतां तो कित्याक दिसता कितें दिसता, पूण मायकल मिनिस्टर कित्याक जायना हो विशय आहा. मायकल बाब, आर यू डिसअपॉइंटेड टुडे? टोटली डिसअपॉइंटेड. मायकल बाब, वी आर ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ ट्रूथ. सो फट कितें? वॉट इज फट? वॉट इज लायज? फट कितें? हांवें आतांच जे म्हटलां म्हाका दिसता मायकल लोबो म्हाका ट्रीप दिवंक सोदता, पण हांवूच आतां पळय कशें हेका मायकल लोबो ट्रीप दिता ती. मायकल बाब, सुदीन नाका ह्या मिटिंगेक कोण कोण आसले? वाल आमचो. टेक युअर टायम मायकल लोबो, नो प्रॉब्लेम. जाय तितलो टायम घे तुका. टायम कमी आसा. दया, टायम कमी आसा आमी म्हणूं नाका. तो एकदां खरें खरें उलोवंक लागलो न्हू काय तुमचो टायम बरो येतलो. कशें कळना तुका?
आमचो सो यू डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज मायकल बाब आतां कितें एसेट्स बरें तुका डिस्क्लोज करपाचें ना बरें ओके हांव नांवां सगळ्यांची घेयन नांवां घे रे तूं मायकल तुका हांगा फाटल्यान कसली कसली नांवां दवरतात म्हणून आनी तूं नांव घेवंक सोदिना एकट्याचें तूं कित्याक बरें सर नो ट्रीप बरें सोपटे बाब रवी नायकाक तुमच्याच कलिगाक जर खंयचोय प्रश्न विचारलो खरी उत्तरात दिनात सामकें दीस प्रॉब्लेम विथ रवी नायक इज सिन्स 2007 हें तुका बरें याद उरता हा बरें मायकल म्हाका सांग नेक्स्ट CM कोण जावचो आमचो राणे कोण सिनियर राणे प्रताप सिंग राणे ना ना म्हाका पयर फोन केल्लो तेन्ना म्हणटालो आपणाक मरे दिल्यार सुद्दां हाडून नाका म्हणून आय एम जस्ट बोर्ड ऑफ बींग CM अगेन एंड अगेन एंड अगेन कितल्या फावटी म्हणून मनशान CM जावपाचो लायफान एक लिमीट आसता म्हणून तोच म्हणटालो एक लिमीट आसता न्हू मागीर कितल्या फावटी कितें पेट्टात कितें सो म्हजो नेक्स्ट प्रश्न दुर्गादास कामत दुर्गादास आमची धांव दुर्गादास मेरेन गोवा फॉरवर्डाची धांव आतां खंय खंय मेरेन पेट तिसवाडी ते सालसेट ते काणकोण ह्याच खातीर MGP तुमचेर बेजार नो एंट्री हो बोर्ड पळोवन सुद्दां तुमी भितर घुसतात Just imagine. आतां RTOचो नवो रूल येवपाचो आहा खंय म्हणजे 4 व्हिलर चलोवपाक सुद्दां हेल्मेट घालचेंच पडटलें कित्याक 2 व्हिलर कशेंच घालिना न्हू आयकत ना मागीर 4 व्हिलरांक तरी दिवया म्हणटा ते बाकी एक पिल्लू की क्या कीमत है पिल्लूक क्या कीमत है उसकी एक पिल्लू की कीमत तुम क्या जानोगे वो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला पुलिस होता है उसको पूछो एक पिल्लू की कीमत क्या है आता समजा ट्रॅफिक पुलिसवालो आपली महत्वाची पिल्लूक घरा विसरून येयलो जाल्यार त्याचे जे हाल जातले पळय विथ पिल्लूक त्याची ड्युटी कशी असता सारखे आमचे कळटा लेफ्ट चला ओवरटेक करना काय आता तेजे कडेन पिल्लूक ना जाल्यार तेका कितें करचें पडटा तेका सारखे म्हणजे व्हडले व्हडले अरे चला फुडें चला तू फाटी सर अरे तू तेका ओवरटेक कितें करता फाटी फाटी अरे तू कोणाक रावला आतां चल मरे अशें इतल्यो व्हडल्या व्हडल्यान बोबो मारच्यो पडटा ना सामको जाम जाता अरे सॉरी बोबो इज अनपार्लियामेंटरी वर्ड बट इट इज इन द लास्ट असेंब्ली सेशन 22 days almost 100 times it was used by members so it is unparliamentary word. Just imagine. आता गोंयान कशें पळय नॉर्मली DO इज DO बट गोंयान DO इज कॉल्ड दिवो स्क्रू ड्रायव्हर इज कॉल्ड डिस्पीस shock observers are called chocopsars. English Scotch, French wine, Russian vodka or Jamaican rum, all this is called sorrow in Goa. For that matter, sorrow is called cop. चल खोपा घ्या मरे. Coca-Cola, Pepsi, Fanta means soft drink. Chicken means खटखटे. RDX means रान डुकराची शागोती RDX रान डुकराची शागोती बुफे is called buffet or गुफो आणि कॅसिनो काशिनो काशिनो असे फक्त चर्चिल म्हणटा सांगिनासतना कामाक येना ताका दांडी मारप म्हणटात अमक्याक चुकोवन वचप म्हणजे कट मारप म्हणटा व्हेंट आणि गोईंग मिक्स करून आय एम व्हेंटिंग अशें म्हणपी लोक आहा गोंयान चड पयशे कोणे जर काडले तुजे जाल्यार कितें म्हणटा सांग म्हाजी कात काडली मरे तेणें Just imagine.
पळयात दर सोमारा सांजे 7 आणि रातचे 10 वरांचेर तुमचो फेवरेट शो जरा हटके. Hello, I am Dr. Ashok Borkar, homeopathic physician attached to Mother Care Hospital, Borda, Margam. There are a lot of people suffering with thyroid disorders nowadays. To know more about thyroid problems and the diet to be followed with these thyroid problems, watch the next episode of Ambika Chicken Food and Health Show. Just imagine. फ्रेंड्स, तुम्ही केन्नाय पयलें आसतलें हिप्नोसिस करता पळय. वॉट इज हिप्नोसिस? Hypnosis is the induction of a state of consciousness in which a person apparently loses the power of voluntary action and is highly responsive to suggestion or direction. म्हणजे म्हाकाय कळोंक ना कितें म्हटलें तें, पण तुमकां हिप्नोसिस संमोहन म्हणजे कितें तें सांगता. संमोहन ही शरिराची एक अशी अवस्था जातून मनीस मानसिकरित्या जागो आसता, पण स्वताच्या बुद्धीन हातपाय चलोवपाची ताची शक्त सोंपता आनी कोण सांगता तें तो मुखाट्यांनी तशें करता. आमी आत्र्या वयल्यान हिप्नोटायज जायत आसता मरे, खबर ना. पेट्रोल पंपार तो पेट्रोल पंप आमी गेले सपोज, तो पेट्रोल पंपवालो आमकां कितें सांगता, गाडी अशी घे, ह्या सायडीक घे. आमी तशी ओग्गी रावन घेता. मागीर तो विचारता कितल्याचें घालूं रे पेट्रोल. आमी हिप्नोटायज अवस्थेन 130 रुपयाचें घाल. तो म्हणटा ना 200चें करता डायरेक्ट रावंड. आमी हिप्नोटायज जाता आनी म्हणटा तुका जाय तशें चल 200चें. मागीर तो म्हणटा मिटर पळय आं, आनी आमी मिटर अशें एकाग्र कॉन्सन्ट्रेटेड त्या मिटराचे दोळे रिगयतात. मिटर सोंपलो तरी आमी थंयचे हालनात. तें पळोवन फाटलो गाडीवालो एक सौम्य असो हॉर्न मारता, पॉक म्हणजे फुडें सर. अचानक आमी जागे जाल्ल्या भशेन जातात. खडबडून गाडी बेगीन सायडीक व्हरतात आनी आमचें हिप्नोटिझम सोंपता. पेट्रोल सोंपता तेन्ना परत हिप्नोटिझम सुरू. होच खेळ चालू आसता. पेट्रोल म्हणजे कितें न्ही रे, पेट्रोल आनी कितें रे बाबा. अशी 70, 71 आनी 71, 72 पावले मरे. हांवें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आतां आमच्या बरोबर आसात. सुदीन बाबाक हांवें विचारलें पळय, सुदीन बाब पेट्रोल सद्या 70 रुपया लिटर आहा. आरे पेट्रोल कितलें म्हारग जालें म्हणून कांय फरक पडना. आमी डेली 50चेंच घालता. कितें? सुदीन ढवळीकरान आतां 1.5 म्हयन्या उपरांत परत आपलें कामकाज सुरू केलां. इज बॅक ऑन ड्युटी. पण तुमकां एक स्टॅट्युटरी वॉर्निंग दिता. आतां आमचे कडेन उलोवपाचो आसा हांव. स्टॅट्युटरी वॉर्निंग दिता की आमी सुदीन ढवळीकरा बरोबर इंटरव्यू भितर अशें 1000 लाख अशें केन्ना आयकचें ना. कळ्ळें तुमकां. ताका जागाच ना. तुमकां अशें दर 40 सेकंडांनी 500 कोटी, 1800 कोटी, 4900 कोटी, कळ्ळें तुका 800 कोटी, 700 कोटी, 10,000 कोटी अशें आयकुपाक मेळटलें. तेन्ना सुदिनाची इंटरव्यू आयकतना कृपया स्टँडर्ड मातसो हाय दवरा. सूचना संपली. धन्यवाद. Just imagine. नमस्कार. सुस्वागतम सुदीन बाब. नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां वेलकम. मराठीन बरें दिसता सुदीन बाब. जेन्ना तुमी ते नमस्कार सुस्वागतम म्हणटा पळय तेन्ना म्हणजे खूब नॅचरल दिसता. नॅचरल सुदीन. बी लायक नॅचरल सुदीन ढवळीकर. वेर इज दॅट नॅचरल सुदीन ढवळीकर? 40 कोटी, त्यानंतर 45 crores, 68 crores, 200 crores. सुदीन ढवळीकर कोटिंग द कोटीज लुक्स मोर नॅचरल नाव. आता सारखे तुम्ही नॅचरल. बरें आं, इम्पॉर्टंट आहे. सामके सारखे बरयता. फाल्यां गोवन वार्ताचेर वाचा तुमी. सारखे बरोवन घेता आमी. तुमचे कडेन उलयले न्ही एक 5 मिनटां कितल्याशाच कोटींचें दर्शन म्हणजे आयकूंक ते श्रवणीय सामकें. ह्या शिवाय तुमकां गोवा फॉरवर्डाचो हेडेक आसात. तुम्ही सांगता सर आतांच तुम्ही मांद्रे, बिचोले, वाळपय, पणजी, फातोर्ड्या तुमचे कॅन्डिडेट फायनल करा. हां आतां करचें पडटलें. दाबोळे तुमचो फ्युचर MGP कॅन्डिडेट कोण आसतलो? मॉविन गुदिनो. हे सॉलिड सेटिंग जालें. मगो पक्षाचे भवितव्य कितें सुदीन बाब फुडें? हांव आसचो ना. तुमी कोण आसा जाल्यार 100 वर्सां काय ना.
तुम्ही म्हणटा ते खरें जावं, पण सद्याची स्थिती पळयत न्हू सुदीन बाब, जाल्यार मगो पक्षाक येता त्या निवडणुकेक कमी सिटां मेळटलीं अशें दिसपाक लागलां. हें सावथाचें जालें. सावथानूच म्हणटा हांव सुदीन बाब. तुमी आतां सावथ गोवा म्हणजे सावथान तुमी बरी मोर्चे बांदणी सुरू करपाक जाय आतां. तुमचो एक्चुली पळोवंक गेल्यार सावथान एकूच सीट आहा. सावर्डे. सारकें. आतां सुदीन बाब हे आतां पळय लेटस्ट सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या की गोंयान सगळ्या ड्रायव्हिंग स्कुलांचे ऑडिट जावपाक जाय म्हणून. आतां हे ड्रायव्हिंग स्कूलवाले अशे पॅनीक जाले न्हू. स्फोट जाल्ले. हय सामको स्फोट जाल्ले भशेन. बरें हो ड्रायव्हिंग स्कुलाचो कितें आतां प्रॉब्लेम आहा पळय, ताका तुमी कितें करूं शकता? तांकां कितें अशें मदत ऑर कितें हेल्प, कशें कितें बेल आवट म्हणजे कितें करूं शकता? सी ड्रायव्हिंग स्कूल जो प्रॉब्लेम आसा. नाही हांव म्हणटा अशें एनीथींग पॉसिबल लायक फोन टू अशें सेंटराक तुमचो गडकरी अशें कोर्ट तो जज कितें फोन बीन. आमी कांयच करूं शकना ताका. ड्रायव्हिंग स्कूलवाल्यांक वाचोवपाक कितें तरी मार्ग आसतलो न्हू सुदीन बाब. दिल्ली हांव जाणा आसलो दिल्ली डायरेक्ट. सुदीन बाब एक विचारपाचें म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की आयज काल न्हू भुरग्यांक आतां घरा कडेन पयलीं आमकां गंव बीन क्लीन करताले तेन्ना चाळण दाखयताली की ही चाळण म्हणून. आतांच्या भुरग्यांक न्हू आमी म्हणजे रस्ते दाखयता की हे पळय हेका चाळण म्हणटा. म्हणजे इतले खड्डे पडलेले आसतना हे रस्त्याक नवे रस्ते हॉटमिक्स केलेले रस्त्यांक येदे व्हडले खड्डे पडटात कशे पडटात? रस्त्यार जे खड्डे पडटात ते बिकॉज पावसूच इतलो पडटा. अशें कितें सर तुमचो मंत्री बाबू आजगांवकर तो म्हणटा गोंयान नॅशनल गेम्स जावपाकूच जाय, हर एक परिस्थितीन जावपाक जाय. नॅशनल गेम्स ह्या फावटी जावपाकूच जाय म्हणटा तो. हे आतां कोणा खातीर, कित्या खातीर? आपल्या खातीर, स्वता खातीर. नाही बाबू आजगांवकर बेश्टो बेजार जायत. तुमकां म्हाजो प्रश्न कळूंक ना सुनील बाब. हांव कितें म्हणटा भुरगे हांगा गोंयांतले एशियाड गेम्स पळयना सद्या, खबर ना तांकां चालू सुद्दां आहा म्हणजे, आनी नॅशनल गेम्स पळयताले आनी भियेतले म्हणजे असो म्हाजो एक प्रश्न बेश्टो. Just imagine. बाबू आजगांवकर नॅशनल गेम्साच्या फाटल्यान आसा पळय तो मेरेन बरें, पण बाबू आजगांवकर जर मायंड गेम्साच्या फाटल्यान लागत जाल्यार मागीर सगळ्याक काबार. वैसे मित्रांनो मैं इरादे का बड़ा पक्का हूँ. एकदां हांवें कितें थारायलें काय हांव ते 10 ते 15 वर्सां भितर ती गजाल ताबडतोब करताच. सदांच म्हाका एक प्रश्न पडटा मित्रांनो की हो बाम आसता पळय बाम तो कसो तयार करतात, कित्यानसून, केन्ना चिंतला तुमी? Just imagine. आनी एक तुमकां हांव सलाह केन्ना याद दवरा, पयस सावन जर तुमकां कोणी चलो किंवा दादलो तुमकां जर पळोवन हांसता जाल्यार जरूरी नहीं है कि वो आपके पहचान का हो, वो गे भी हो सकता है. Just imagine. आता हे जीएसटी करता पळय, जीएसटी एक राष्ट्र एक टॅक्स आनी एक कन्फ्युजन. म्हाजी बायल म्हाका सदांच म्हणटा तुजो तो फ्रेंड बरो न्हू आं, धड लागना म्हाका. तो अमको फ्रेंड पळय तो धड लागना, तेज्या मातसो पयस राव, तो त्रासान उडयतलो. ह्या फ्रेंडा कडच्यान पयस राव, त्या फ्रेंडा. अरे म्हाज्या बायलेक म्हाज्या प्रत्येक फ्रेंडाचे सदांच त्रास. तेका खंयचोच म्हाजो फ्रेंड तेका हें ना. पण म्हाजें तशें ना, म्हाका म्हाज्या बायलेची सगळीं फ्रेंडां आवडटा. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. Just imagine. चवथीक कितें कपडे घेवं असो विचार मनान आयलो म्हाज्या. कळत ना मरे कितें घेवं, म्हणजे कितें कसल्या कलरचो शर्ट घेवं, कसलो मटेरियल घेवं, कितें घेवं. मागीर हांवें 2 शर्ट पळयल्या सद्या आनी म्हाजो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. 2 शर्ट्स वीच आय हॅव लायक दीस सीझन द मोस्ट इज वन ऑफ रेजिनाल्ड एंड अदर इज ऑफ ट्राजानो डिमेलो. दोगांचो टेलर एकूच दिसता. आनी वयच्या पयलीं तुमकां एक दाखयता, लोक पयलीं गॅस सोडटाले, आतां खास वयतात आनी गॅस खातात मरे. कितें प्रकरण नेमकें तेंच कळना कितें चल्लां तें.
शिवराक सुद्धा आतां रावपाचें ना, शिवराक सुद्धा जेवपाचें ना. प्लास्टीक पापडांचो आतां बाजारांत धुमाकूळ. प्लास्टीक पापड. सो फ्रेंड्स, तुम्ही बेश्टे पॅनीक बी जावं नाकात, कळ्ळें. अशे व्हिडियोज जायत असतात, ओके. पण तुमी कितें करा, सुसेगादली अलर्ट मात रावा. इतलें सांगून आयचो कार्यक्रम हांव हांगाच सोंपयता. मेळटा तुमकां फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 10 सुमार प्रुडंट मिडियाचेर. विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजीन. आनी देव बरें करूं. तयारीक लागा, एन्जॉय करा, हांसत रावा, खेळत रावा. बाय. सी यू अगेन. बाय बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.